खूप तेंप जालो स्थानिकांची काही स्थानिकांची तशेंच पंचायतीचो इश्यू जाल्लो की बॉर्डर आयडेंटिफाय जायना सारकी म्हणून म्हणजे मांद्रे आनी हरमल सो ते बॉर्डर आयडेंटिफाय करपा खातीर आमी लँड सर्वे डिपार्टमेंटाक हांवें पर्सनली नोट मूव केल्लो की हे इमिजिएटली जावचे जेणे करून इलिगॅलिटीज जातात ती जावची न्हू म्हणजे आता इलिगॅलिटीज म्हणजे कमर्शियल टॅक्स जो असता तो प्रत्येक पंचायत आपलो कमर्शियल टॅक्स कलेक्ट करता सो बॉर्डर आयडेंटिफाय सारकी ना जाल्या कारणान टॅक्स भरपा खातीर एकामेकाक गोठा दाखयतात आपूण ह्या पंचायतीक पडटा तो म्हणटा मागीर ह्या पंचायतीक आनी कोणूच भरना आनी पंचायतीक रेव्हेन्यू तेचो मेळना आनी जो पर्यंत बॉर्डर आयडेंटिफाय करना तो पर्यंत आमकांय कळचें ना खंयची शेकां जावं खंयची गेस्ट हावजां खंयच्या पंचायतीक पडटा आनी त्या प्रमाणे तांकां टॅक्स कलेक्ट करपाक मेळटा म्हणून आयज आमच्या मदीं आमचे मांद्रे पंचायत एंटायर मांद्रे पंचायत तशेंच हरमल पंचायत सरपंच आहात डेप्युटी सरपंच आहात ही सगळीं हांगासर येयलेलीं आहात मुद्दाम कित्याक तांकांय प्रॉब्लम ह्यो फेस जाता ते तुमकां सांगतले कितें इश्यूज जातात ते तो लायफ टायम प्रॉब्लम सॉल्व करपा खातीर आयज लँड सर्वेक आमी तेंचे ऑफिशियल्स हांगासर येयल्यात आनी इमिजिएटली आयडेंटिफाय बॉर्डर डिमार्केशन सुरवात केल्या इमिजिएटली ते प्रॉब्लम सॉल्व जातलो टेंडर्स वर्क ऑर्डरूय इश्यू जाल्ली आहा पूण आतां ती वॉटर पायपलायन जर घालतलो म्हणजे चोपड्या टू केरी ही वॉटर पायपलायन आमी प्रपोज केला दोनूय सायडीन म्हणजे रोडाच्या दोनूय सायडीन म्हणजे जेणे करून जर कोण घर बांदता तेणी जर उदकाचें कनेक्शन घेतलें जाल्यार रस्तो खणपाची गरज ना आनी हो रोड करता आमी लायफ लॉंग म्हणजे चड वर्सां उरपा खातीर करता जो पिड्ड्यार जावचो ना तेका लागून अंडर केबल म्हणजे 11 kV 33 kV गेला तशेंच उदकाची पायपलायन ही डक सिस्टमान पोंच्यान वयतली आनी हे अशें प्रोविजन आहा हेका की इन फ्युचर खणपाची गरज पडची ना फॉर एग्जाम्पल इन फ्युचर जर सिवरेज पायपलायन घालूंक जाय गॅसीची पायपलायन जाल्यार तर रस्तो खणपाची आनी रस्त्याच्या सायडीक खणपाची गरज ना त्याच डकांतल्यान फुडें वयतली हे वायफाय केबल्स बीन आहा सगळे अंडरग्रावंड वयतले सो हे आमी लेटर म्हणजे आख्ख्या गोंयान फर्स्ट प्रोजेक्ट जो पायलट प्रोजेक्ट जो आमच्या मांद्रे मतदारसंघात आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमकां दिला तो टोटल एस्टिमेट कॉस्ट करून फ्लोटूय गेला 250 कोटीचो टोटल प्रोजेक्ट तो सो मेजर सगळ्यान व्हडलो प्रोजेक्ट हेतून ब्युटिफिकेशन येतले आख्खे कित्याक टुरिस्टीक प्लेस आनी टुरिजम येता तांकां येताना मातशें मांद्र्यान भितर सरतानाच बरें दिसोंक जाय बाबा आमी हय बाबा टुरिस्टीक प्लेसीचेर पावले सो सगळें एंटायर ब्युटिफिकेशन खंय खंय मेळटा तें जातलें आनी वॉकिंग ट्रॅक म्हणजे वॉकिंग पाथ तांकां सगळ्या प्रत्येक जाग्याचेर खंय खंय जागा मेळटा हे कोणाची घरां ना खंय ना ओपन स्पेस आहा एक्वायर्ड लँडाचेर वॉकिंग पाथ आसतले अंडरस्टँडींग सगळे भितर जाल्ली आहा 25 मीटर रोड ह्यो MDR रोड जो आहा ते कायद्या प्रमाणे MDR रोड 12.5 मिटरूच आसता कायद्या प्रमाणे आता ह्यो MDR रोड खूप पयलीं लायला आता ह्यो लावंक ना खूप वर्सां जालीं तेका आता दोन विशय आहा हायकोर्ट इन्स्ट्रक्शन्स आहात डायरेक्टर पंचायतीक तो सेपरेट भाग MDR रोडाक कायद्यान कितें पडटा ते तेंच्यांनी सांगला आमी जो रोड करतात चोपड्या टू केरी हो रोड आहा तो फक्त रोड वायंडींग आनी ब्युटिफिकेशन आनी अंडर केबलिंग आनी अंडर वॉटर पायपलायन सो ह्यो रोड जर जातलो तो 10 ते 9 मिटरूच जातलो खंय जागो मेळटा ते 10 मिटर नाल्यार ते 9 मिटर सो कोणाचे आमच्या हेच्या प्रमाणे कोणाची घराय वचना कोणाचे काय लॉसूय जायना खंय तरी एनक्रोचमेंट पत्रे बित्रे आहात सारकेच रस्त्यार येयले ते एनक्रोचमेंट काडटले सो ह्यो प्रोजेक्ट जो आहा तो एंटायर केरी टू चोपडे ह्यो एंटायर प्रोजेक्ट आमच्या स्थानिकांक जितले त्रास जाता ते जाणा आसतले कितें सांजच्या टायमार किंवा सकाळच्या टायमार वयच्या टायमार जे त्रास जातात म्हणजे बॉटल नेक खंय जाता आमकां हरमला जाता आनी मांद्र्या जाता हे खंय तरी ती क्लियर जावपाची गरज आहा कित्याक आमचे जे स्थानीक आहात ते केरयेच्यान पणजे मेरेन कामाक वयतात तशेंच सांजचे येताना स्कुलाची भुरगीं कॉलेजीची भुरगीं वयतात आनी तांकां कितलेशेच वगत ट्रॅफीक कंजेशन जाल्या कारणान म्हणजे टुरिजम सिजनान जाल्यार तुमी पळोवच नाका तुमीच जाणा आसतले कितलो वगत तांकां वाट पळोवची पडटा ट्रॅफीक क्लियर करपाक सो ह्यो एक प्रोजेक्ट मुद्दम आमच्या स्थानिकां खातीर हाडला आनी स्थानिकांक ह्योचो बेनिफीट जातलो आनी स्थानिकांक हेचो त्रास जावचो ना सो दोन विशय आहात दोन विशय कंबायन करतात आता ह्यो 9 मिटर किंवा 10 मिटर 9 मिटराचो रोड आहा ह्यो टेंडर आनी सगळो एप्रुवल सगळे टेंडर फ्लोट जावन सगळे जाल्ले आहा आनी जो हायकोर्ट इन्स्ट्रक्शन्स आहा ते कंप्लीट डिफरंट आहा सो ते हायकोर्ट इन्स्ट्रक्शन्स जे आहा 12.5 मिटर पण डायरेक्टर पंचायतीन प्रत्येक पंचायतीक आयडेंटिफाय कर इलिगल स्ट्रक्चर्स परत क्लियर करता आयडेंटिफाय कर इलिगल स्ट्रक्चर्स म्हटल्यार डेमोलिश कर म्हणून सांगूंक ना सो ते तेंचे इतलेच म्हणणें की जर MDR रोड लागला जाल्यार इन फ्युचर 12.5 मिटर करून कितें ते करा हे गायडलायन्स म्हणटा सो सगळे कन्फ्यूज जावचे न्हू
हेचेर परत आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान स्पेशल ऑर्डिनन्स हाडपाचो आहा की जे स्ट्रक्चर्स आहात जे एंटायर विलेजींनी जे जेका एप्रुवल्स परमिशन ना तेका जे स्ट्रक्चर्स आहा तेका रेग्युलरायज करपाक एक ऑर्डिनन्स हाडपाचे आहा, तेंच्यांनी स्वता अनाउन्स केल्ल्या, तेचेरूय काम चालू आहा. ते जाल्या उपरांत खूबशी क्लियरिटी जातली. सो कोणीच पॅनीक जावपाची गरज ना, भिवंक नाकात तुमी, कोणाचीच घरा काय वचनात. जो पर्यंत आमी आहात, ह्यो सरकार आहा, तो पर्यंत गोंयच्या प्रत्येक घराची जबाबदारी ही आमची आसता. झाडां आयडेंटिफाय केल्ली आहा जी PWDच्या प्रॉपर्टीन जी आहा, जी 15 मीटर जे एक्विजिशन जाल्ले आहा तेतून जी झाडां आहात आनी डेंजरस ट्रीज, तशेंच पोल 11 KVची लायन आमी अंडर केबल घेतल्यात आनी 11 KVचे पोल अजून पळयतात तुमी तशेंच आसात. झाडां आनी पोल हे इमिजिएटली काडपाक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आहा. डेप्युटी कलेक्टरांनी ऑर्डर इश्यू केल्ली आहा. प्रत्येक जो ओनर आहा, जो PWDच्या जाग्यान एनक्रोच केल्ले आहात आनी पयलींचो जो ओनर आहा तेचे जर आंब्याचे झाड बीन आसात तेका ऑलरेडी इंटिमेशन दिल्ले आसा, ते तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन कट करचे. फक्त कितें आहा, कायद्या प्रमाणे ट्रिमिंगेक परमिशन मेळटा डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान, झाड कट करपाक मेळना. सो आमकां आतां रोड वायंडींग आतां करतले तेन्ना म्हणजे मेजर व्हडलो प्रोजेक्ट तेन्ना ऑलरेडी फॉरेस्टान आपलो रिपोर्ट सबमीट केला. जो रोडाच्या वायंडींगेक खंयची खंयची झाडां ती आयडेंटिफाय जाल्ली आहा ती जेन्ना काम चालू करता तेन्ना ते काडप चालू जातले. आतां पावसान जाता तितके मॅक्झिमम ट्रिमिंग करप आनी डेंजरस खाणे जे येयले ते कट करप चालू करता. पण तेच बरोबर एक घरान बी घराची देगेक बी असतात पळय, घराची देगेक बी असतात पळय गांवांत, तांचे कशें कितें पण इशू कितें आहा मरे, घराच्या देगेक खाणे आहात, झाडां आहात ते डेंजरस, म्हणजे केन्नाय पडों शकतात. घरान कोणाक नुकसाणूय जावं शकता, जिवाकूय नुकसाण जावं शकता. पूण आतां कितें जाता, जर थंय भाटकार आसा आनी थंय मुणकार आहा, हो मेजर प्रॉब्लम आहा. भाटकार कसोच हात लावंक दिना आनी मुणकाराक झगडचें पडटा कोर्टान ते बाबा झाडाची खानी कट करपाक. तो खानी कटपाक, झाड सोडून घे, खानी कटपाक, आनी थंय मेजर प्रॉब्लम फेस ह्यो मुणकारांक आनी सामान्य मनशांक जाता. सो हेचेर कायद्यान जर पळोवंक गेल्यार भाटकार आपले कायद्यान कितें आहा ते प्रोसेस करता. बट नो डावट जे जे डेंजरस खाणे आहात ते ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टर आमी सांगलेले आहा की बेगिनात बेगीन ते क्लियर करून घेवचे म्हणून. आल्लो कितें आमचो बिचाचो आल्लो पळय, जी ट्युरिजम शाखा मांद्र्यान म्हळ्यार अलर्ट जाता, आरांबोल जाता, ही पडटा एग्जॅक्ट मांद्र्यान खंयची पडटा आरांबोल ती आमकां पयलीं खबर ना. आनी बाकी जी प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा ती आतां हॉटेलाक नांव आसता, सो ओनर आपणाच्या नांवान परमिशन घेता. सो आमकां एग्जॅक्ट कळना की खंयचें हॉटेल आमकां पडटा. ते आतां आरांबोल पंचाल आमकां फोन करून विचारता की बाबा तुमी खंयचो टॅक्स घेतला, आमी तांकां विचारता की तुमी खंयचो टॅक्स घेतला. सो आतां सर्वे केल्यार आपणाक क्लियर जातलें की मांद्र्या खंयचें आनी आरांबोल खंयचें. म्हणटा तो खाली रेस्टॉरंट या गेस्ट हावसांतूच ना. मांद्रे पंचायतीक खबर आसा बा आपणाक एरिया खंयची पडटा आनी हरमल पंचायतीक खबर आसा तेंची एरिया खंय पडटा. फाल्यां सकाळीं हे रेस्टॉरंट थंय मोडूंक वयतली तर हे आसतली, पूण एरिया खबर आसंक जायना आमकां पंचायतीक. कोणें विचारलें फाल्यां बाबा तुजी बाउंड्री खंयची, आयज क्वेश्चन म्हाका तिचे आयज एक्झॅक्ट बाउंड्री आमकां कोणाकूच खबर ना. सो ताका लागून भायर इनिशिएटीव घेवन आयज सर्वे हाडला आनी आमी ही बाउंड्री मार्क केल्या उपरांत आमकां कळटलें की आमी सांगूंक शकतले की ही आमची बाउंड्री म्हणून. आयज बोर्ड पासून तो सायन बोर्ड मारलो जाल्यार तो दिसना आमकां आमच्या हितून आहा काय भायर आहा, आमी अंदाजान मारलेले आहात, सारकेच बाउंड्रीचेर बोर्ड मारलेले. म्हटल्यार आमकां खबर नासली आमचो ह्या खंयची ती बाउंड्रीज, ते आमी कन्फ्यूज जाताले की आमकां खंयचो कलेक्ट करपाचो खंयची ना ती शॉपां. म्हणून आमकां भायर आयज सर्वे करपाक लायला, भायर कंटिन्यू करपाक. तर आमी आसात हरमल आनी मांद्रे ह्या बॉर्डरीचेर आसात आनी खंय तरी आयज बॉर्डर डिमार्केशनाचे काम जे हांगा सुरू केल्ले आसात. आमदार जीत आरोलकर हरमल आनी मांद्रे दोनूय पंचायतीचे सरपंच पंच मेंबर हांगा जमिल्ले आनी तांच्यांनी अशें हें केलां की खंय तरी बाउंड्री डिमार्केशन जे जाता ते बऱ्या खातीर जाता. खंय तरी जे आतां तुमी फाटल्यान जे पळयतात ते शेक आसात, रेस्टॉरंट आसात, खंय तरी ह्या वटेन जे आसात ते हरमलाक पडटात आनी ह्या वटेन जे आसात ते मांद्रे पंचायतीक पडटात. खंय तरी तेंचे डिमार्केशन न जाल्या कारणान खंय तरी कन्फ्युजन जाता आनी मागीर तेंचे टॅक्स जे आसात खंयचे पंचायतीक घेवचे हो एक इशू जाता. त्या खातीर आयज हांगा स्थानीक आमदार आनी पंचायत मेंबर आनी लोकल जमिल्ले आनी तांच्यांनी डिमार्केशनाचें काम जे आसा सुरू केल्लें आसा. खंय तरी हे जे डिमार्केशन जेन्ना करतले बाउंड्री तेन्ना कळटलें की बाबा खंयचे एरिया जी आसा मांद्र्याक वयता आनी खंयची जी एरिया आसा हरमला ती आतां सद्या कळून येतले. त्याच बरोबर काही पंच मेंबरान अशें म्हटलां की खंय तरी जर रेस्टॉरंट आनी बाकीचे हेर गजाली सोडूनच द्या,
खंय तरी आपल्या पंचायतीक खबर आसपाक जाय की आपली एरिया खंयची आसा आनी फाल्यां सकाळीं कोणी जर विचारीत जाल्यार ते आमकां सांगपाक मेळटलें अशें तांच्यांनी सांगलेलें आसा. एकंदर आयज जो डिमार्केशनाचो काम सुरू केल्लें आसा ते सर्वे जे आसा सुरू जाल्ले आसा आनी त्या वेळार स्थानीक आमदार आनी पंच मेंबर हेर लोकल हाजीर आशिल्ले. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.